प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पंचायत वेंचणूक आनी प्रभाग आरक्षणाची काडली अधिसुचोवणी. 16 मेक वेंचणूक. बायलां खातीर राखीव आशिल्ले प्रभाग अधिसुचोवणेंत स्पश्ट. आचारसंहिता लागू. पुलीस मुख्यालयांतल्यान काडल्यो 12 उपअधीक्षक, 34 पुलीस निरीक्षक आनी 9 PSIच्या बदल्यांचो आदेश. आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं 55 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो. मायनिंग कंपन्यांनी 1500 भितर खण खात्या मेरेन पावोवचे डॉक्युमेंट. संचालकाचो आदेश. मायनिंग इन आउट एक गेट दवरपाची सक्ती. 433 मायनिंग ट्रेडरांतल्यान फक्त 150 ट्रेडरांनी खात्याक दिले डॉक्युमेंट. मडगांवां नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षा खातीर मंगळारा वेंचणूक. 4 जाणांनी भरले अर्ज. नगराध्यक्षाच्या रेसीत आर्थूर डिसिल्वा आनी गोंजेक रिबेलो. उपनगराध्यक्षा खातीर प्रतिमा कुतिनो आनी जुजे सिल्वा. आनी धेंपोक आय लीग जिखपा खातीर आनीक 1-2 मॅची पळोवची पडटली वाट. ईस्ट बंगालान चिराग युनायटेडाक मारले 4-3. धेंपो जवळ जवळ आय लीग बसतात. मात माउरीस आफोन्स म्हणटा फुडली मॅच जावनी. आता खबर विस्तारान. गोयच्या 185 पंचायतीच्या वेंचणुकेच्यो अधिसुचोवणी आयली. 16 मेक पंचायतीची वेंचणूक जातली. वेंचणूक आचारसंहिता आतां लागू जाल्या. वेंचणूक कार्यावळी बरोबर बायलां, अनुसूचित जमात आनी OBC प्रभाग आरक्षणाची अधिसुचोवणी पंचायत खात्यान काडल्या. गांवां मदली कामां, म्हत्वाच्यो दोतोर आनी शिक्षकांच्यो नेमणुको, प्रादेशीक आराखडो, शिक्षणाच्या माध्यमां सारकेले विशय सोडल्यार हेर खंयच्याच वाठारांत सरकाराक फुडलो म्हयनोभर कामां, बदल्यो वा नेमणुको करपाक मेळच्यो नात. As far as reservation is concerned, that we will be issuing a notification today regarding OBC and ST. Women reservations were already notified. Again, they will be notified today. In respect of 5-member panchayat, reservation is ward number 2 and 5. In respect of 7-member panchayat, it is 2 and 7. 9-member panchayat, it is ward number 2, 4 and 7. And 11-member panchayat, there are 2 categories of panchayat. In one, there is 3, 4, 7, 11. And the other category, which is newly classified in 2007, the reservation is 2, 4, 7, 11. So once the date has been notified by the Secretary Panchayat, the State Election Commissioner will declare his process, that is inviting nominations from the public, the date of withdrawal of nominations and the date of election. So that afterwards he will publish a public notice. सरकारान सोमारा सकाळी पुलीस मुख्यालयांतल्यान वट्ट 55 पुलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो आदेश काडलो. गोंयभरच्यान 12 पुलीस उपअधीक्षक, 34 निरीक्षक आनी 9 पुलीस उपनिरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात. तालुको पुलीस मुख्यालयां आनी मुखेल शारांनी पुलीस निरीक्षक बदल्ल्यात. ते भायर 5 उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्योय बदल्यो केल्यात. गोंय सरकारान सोमारा 54 पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यो. तातूंत DYSP, पुलीस निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकांचो आस्पाव आसा. पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करूंक मेळच्यो ना अशें गोवा वेंचणूक आयोगान फाटल्या दिसांनी स्पश्ट केलें. त्या खातीर आचारसंहिता लागू जावचे पयलींच सरकारान साबार पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात. बदली जाल्ले अधिकारी अशे आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार नवदीप आगियार. गोयच्या मायनिंग कंपन्यांनी फुडल्या 1500 भितर आपले डॉक्युमेंट खण खात्या मेरेन पावोवचे असो आदेश संचालकान काडला. खणी ट्रक भितर भायर सरपा खातीर एकूच गेट आसची अशें खात्यान एका आदेशा वरवीं कंपन्यांक सांगलां. प्रत्येक दिसा खणीवेल्यान कितले ट्रक मीन घेवन भायर सरतले हाची माहिती आदल्या दिसा कंपन्यांनी खण खात्याक दिवची पडटली. मुजत सोंपली तरी 433 मायनिंग ट्रेडरांतल्यान
फक्त 150 ट्रेडरांनी आतामेरेन आपले डॉक्युमेंट खात्याकडे पावयल्यात. उरिल्ले ट्रेडर्स बेकायदेशीर थारू येतात. आयज 2 आमी डिरेक्शन्स इश्यू केल्यात. पयले कन्सर्निंग मायनिंग डॉक्युमेंट्स म्हणजे तांचे लिजाचे सगळे पळय डॉक्युमेंट्स जे आसा ताची सगळी सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपीन फायल करून आमच्या डिपार्टमेंटान तांकां आमी सबमीट करपाक लायल्या. दुसरी गजाल आमी तांकां सांगल्या की तुमची जी पळय मायनिंगची पळय एकच दार दवरा, ताका एकच वे आवट दवरा विथ गेट, सो दॅट यू कॅन रेग्युलेट द ट्रान्सपोर्ट. दुसरी गजाल तांकां सांगल्या आमी की तुमचे कडेन पळय कितले पळय ट्रान्सपोर्टेशनाक ट्रक किंवा बार्जी वापरतात ताचे आमकां डिटेल एक दीस पयलीं दियात, सो दॅट आमकां जे पळय रस्त्यार जे ट्रक दिसतले ते आयडेंटिफाय करपाक कळटलें की बाबा ह्या मायनिंग कंपनीचे लिगली मायन ओर ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरतात आनी खंयचे ट्रक आसा जे इलिगल मायनिंगाक इनवॉल्ड आसा ते आमकां डिफरन्शिएट करपाक मेळटा. अशें 2 लेटरां आमी तांकां धाडली. म्हणजे ट्रक म्हणटा ते एक 10 ट्रक वाडले जाल्यार तांकां कितें दुसरे दिसा इन्फॉर्म करपाक तशी तांकां आमी तशी स्कोप दवरला की दुसरे दिसा समजा तांची वेरिएशन जालें जाल्यार ऑन दॅट डे इटसेल्फ दे कॅन सेंड अस एन ईमेल एंड इन्फॉर्म अस अबाउट चेंजीस. हे सगळे ईमेलाचे थ्रू जातले. ओन्ली ईमेल रिपोर्ट्स आमी घेतात. ट्रेडर मजेशपान अजून आमी एक्झॅक्ट ताजें कावंटींग केलें ना, बट इट शूड नॉट क्रॉस 150 मार्क अशें तरी म्हाका तरी दिसता. 150 वयर आसतलें अशें म्हाका दिसता. चडशे येवपाचे चडशे आमी प्रिझ्यूम करूं शकता की दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट आय थिंक वी शूड टेक अ कॉल ऑन दॅट. खंयचीय एक्शन घेतली जाल्यार आमी एक पॉलिसीच्या आदारान घेतले, नॉट टार्गेटींग एनी इंडिव्हिज्युअल ट्रेडर एज सच. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.